तर भारला एक वाजेल तो हांग मस्त चॅलेंजेस असं सॅक्सोफोन म्हण काही वाद्य आणि तू इतले चंद वाजूचे असल बट तुम्ही पळेल इतले टॅलेंट अंजलीला आणि भारी चंद करून तिने वाजिलं असते आणि अभिनंदन अंजली. आता तुम्ही मुखार हांव एक
सर्वांक परिचित आशिल्लें रामाल बाल रूपाचें वर्णन करचें एक भजन सादर करता आसता ठुमक चलत रामचंद्र. हातूं विशेष म्हळ्यार संत तुलसीदासान बरयल्लें आसता तातूं अंतिम सोलोन एक भारी चंद बरयल्लें आसता न्ही की तुलसीदास अति आनंद देखे के मुखारविंद रघुवर छबी समान रघुवर बनिया छबी बनिया. म्हळ्यार तांणी मस्त रामाल स्वरूप पुरा विशेषांतू पुरा व्यक्ती स्थितीन तांणी पळोवचें पडलें संत गोस्वामी तुलसीदासान. मात्र तांणी उपमा दितना तांणी अशी सांगलां अंतिम चरणांतू की रामाल म्हणके उपमा आसची तें श्रीरामचंद्रूची आनी कोणें ना म्हूण तशी एक भावन आशिल्लें व्यक्त केल्लें आसा. आनी तातूंत बाललीला दाखोवन केलं की म्हळ्यार रामान सान चड आसतना कशी मनुष्य रुपां आसतना त्या अवतारान कशी तो गुपळ कुडले पुरा जण ताका प्रितीन उबोरून कशी ताका म्हळ्यार केन्ना देव म्हूण पळय न्ही बट आमगेलो म्हूण दिसतालो एक चेडू म्हूण तशी ताका पळयता आशिल्ली पुरा जण. तें इतले चंद भावना हातूंत व्यक्त केलेलें आसा. ते तुमगे मुखांतर म्हगेले गुरू पंडित तुलसीदास बोरकर आनी पंडित जितेंद्र अभिषेकी दोगांकय नमन करून तुमगेले येद्दां सादर करता.
हे पुरा आम्ही वाजयत असताना आमकां अप्रतिम संगत दिताले विघ्नेश प्रभू तबल्यारी मोडबिद्री आणि श्रीदत्त प्रभू मंगळूर तशींची नागराज शेट आमगेलोची हांकां तिगांक मस्त मस्त अभिनंदन आणि इतले चंद संगत केले खातीर धन्यवाद. विघ्नेश प्रभू हो लेक्चरर आसा कॉमर्साचो आळवास कॉलेजांतू मोडबिद्री आणि इतले चंद हा तुमी आमकां अशें दिसता हांगा आयकतना हांकां बॉम्बे वर्का हगोर म्हणून आणि थंय लोकांक आयकल्यार इतले खूश जाताले तांकां इतला एक बॅलन्स. तशी श्रीदत्त प्रभू हो तांगेल अन्नालेची तांगेल संपूर्ण परिवार हे संगीताक समर्पित आसा. देवदत्त प्रभू आणि श्रीलता प्रभू तांगेल ल्हान अम्मा तागेल भयणीय संगीत करता आणि चारय जाण त्यांनी संगीतान समर्पित आसा ती. तो जॉब करतास आतां IBM जाल्यार हिची तितलेची पखावज म्हणजे एक विशेष जावन पारंपरीक एक वाद्यांतू तांणी महारत हासील केल्या तर अभिनंदन. आणि तशींची नागराज शेट आमगेलोची खंय हांगाची उडपान प्रोग्राम असो मंगळुरा असो खंय असो आमकां दिसता टाळ म्हळ्यार एक सान एक वाद्य म्हणून तो उत्तम गायकय आसा तुमकां मातशे जाणांक गोत नासतालो बट नागराजल प्रेझेन्स थंय आसता आणि भारी चंद करून एक टाळ आणि मंजिरा हे विशय आमी एडिशनल पर्कशन्स म्हणटा ती तें चंद करून तो त्या लयीन तूं व्हरून हे एक विंगड एक चंदाय हाडता ते पूर्ण प्रस्तुतीक. हाजे मुखार कार्तिक भटाल अनेक भजन आमी आयकुया. हें अजरामर दलालें म्हळ्यार पंडित DV पलुस्कर आनी अजरामर केलेलें जब जानकीनाथ सहाय मस्त उण लोकांन आयकलां आसतालें हें आत्ताची पिढीच्या लोकांना बट एक काळान तूं प्रत्येक मैफिलीन तूं पयलीं प्रत्येक कचेरीन तूं हें म्हणटा आशिल्लें आनी भारी चंद रामावयर बरयलेलें संत गोस्वामी तुलसीदासालीची भजन हें आतां आमगेल मुखांत कार्तिक भट हे सादर करता.
कार्तिक भारी छंद प्रस्तुती. वेर वर्ड्स फेल म्युझिक स्पीक्स अशी म्हणटा ती. आज ही तुमकां आयकताना कार्तिकान एक कोडे वाजयतना त्या शब्दाची अनुभूती खंडीत येत आसताली, ताची अभिव्यक्ती तुमकां तुमगेले थंय पावता आसताली म्हूण म्हाका दिसता. आनी म्हणून तुमगेले मस्त मस्त धन्यवाद. तुमी इतलें प्रोत्साहन दिता आसात आमकां. आज मागीर रंगमाम आमगेले इधरा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. पुरा जाणां आयकलां अशें. मीरा भजन राम हो आमकां खाली बिल बाण घेवन आशिल्लो एक देव म्हूण आमकां दिसता. जाल्यार कबीराल नांव राम विंगड आसा, नानकाल राम विंगड आसा, मिराबाईल राम विंगड. हें रामाल भजन न्ही बट रामाल तत्व तंतूस. रामाल नांव रामाल एका फूड आशिल्लें हें मातशें जाणां गोतना. ताजे फुडेंय रामाल नांव आशिल्लें आनी तंतू मिराबाईन राम रतन धन पायो म्हणटान तुलसीदासान कशी व्यक्त केलां तशींची राम म्हळ्यार एक अशी एंटिटी की ताका कसं न्ही दुसरो ताका उपमा दिवचें जायना अशींच एक विशय तांणी ह्या भजनांत देखून आमगेले मुखार दवरलें आसा. तें अजरामर दलाल एक अशी भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो.
वा रंगम नामस्मरणाचे विंगड एक महत्व असता आणि उत्तम नाम हे रामालय म्हणून थोडे जण म्हणतात ती तरी आता रामालयाची नामस्मरणाचे एक भजन आम्ही ऐकूया अंजली शानबाग दाखवून वा रामना मायकल मागीरी तांतोची आमगेल मन रंगता म्हणटा ती हांव थोडे मराठी शब्दाचे मस्त प्रयोग करता मागो तसं
जाल्यार हांव महाराष्ट्राच्या भुमितूची म्हगेलो जन्म जालोलो हांगाच म्हगेल आना मसलारीची कोटा गांवचे जाल्यारीची थंय जन्म आशिल्ले निमित्ती जाल्ले निमित्त मस्त सुमार मराठी पदाचे संस्कार जाल्ले आसा म्हगेले ते भाशेचे संस्कार जाल्ले आसा तांतू महाराष्ट्रा गेले मागीर इतले कलाविदांत आमकां संगत जाल्ली तांकां पळोवचें मेळ्ळें तांकां आयकुचें मेळ्ळें तांतू कशी भजन आसता तशी भक्तिगीत अभंग हे पुरो विशय विंगड म्हूण आमकां तेन्ना कळ्ळें एक आमकां हांगा आमी लेखतात की पुरो एक विशय म्हूण प्रत्येकाची ट्रिटमेंट प्रत्येकाची सांगचे विशय विंगड आसता भक्तिगीत कोणें पुणी बरयल्लें आसता अभंग हे संतान बरयल्लें नासता महाराष्ट्राचे अशी सुमार विशय आसात तांतू हांव डिटेल वचना जाल्यार नाट्यसंगीत मराठी नाट्यसंगीत एक व्हड विशय हांगाची जी रंगगीते तांतू दाखून प्रभाव जावन सुरवेरी पारसी आनी गुजराती नाटक जाता आशिल्लें ताजे मागीर कर्नाटकांत नाट्य संगीत आयलें आनी ताजे मागीर महाराष्ट्रांत मात्र तें समृद्ध जालें आनी सुमार वर्स तें सुमार संगीतकारान बालगंधर्व केशवराव भोसले आनी मस्त व्हड लोक जाले तांतू तांणी ताका समर्थन दिल्लें आनी व्हड केलें त्या विशयाक तांतू एक व्हड नांव म्हळ्यार हार्मोनियम वादक जावन आशिल्ले वकील जावन आशिल्ले श्रीयुत गोविंदराव टेंबे तांणी बरयल्लें नाटक आनी तांणी संगीत दिलेलें एक नाट्यपद ताका स्वरूप मात्र भजनाचें आसा संगीत तुलसीदास जिवना वयर एक आधारीत हें नाटक तांतूल एक पद रामरंगी रंगले मन तुमी आयकलां पंडित भीमसेन जोशी वामनराव सडोलीकर सुरवातीन तांतू काम करून नाटकांतू तांणी म्हणालें हें पद मागीर भीमसेन जोशीजी जावं श्रुती सडोलीकर सुमार जाण हें म्हणटा ती तर तें तुमगेल मुखांतर हांव सादर करचो प्रयत्न करता
तुम्ही लिखून का हांग पुरा कलाकार वाजित आसा ती श्रुती अक्क मात्र तवळ कोण पळयत आसता म्हणून तुमगेलेची उडपी मणिपाल गांवाची म्हणून जोरदार तांगेले हाताचे पळ देऊन स्वागत करता. हांगा श्रीयुत आर ए चाळेकर हांगेले त्यांनी सिताराची तालीम घेतला. तशींची विद्वान श्रीयुत माधव भटमाम हांगेले मस्त वर्स गायनय शिकिल्ली आसा ती. आजी माधव भटमाम पुतण जावन आशिल्ले विठ्ठलदास भटमाम हांगा आसा ती. आनी म्हाका काही मस्त व्हड प्रेरणा स्थान माधव भटमाम तांगेल फेस्टिवल प्रति वर्स विठ्ठलदास मामांनी पुराजन करता ती. सुमार कलाकार मुंबई पुणा दाखवून येता ती. तसले एक गुरुले त्यांनी शिकिल्ले आसात. आनी ऑन अ पर्सनल नोट 99 तू श्री चरणी तुझ्या मालसे हें रेकॉर्डिंग श्रुती अक्कल फर्स्ट वॉयस रेकॉर्डिंग मिगेल म्युझिक आणि लिरिक्स कंपोजिशन जालें आसता. म्हाका हें अभिमानाचो विशय. सर्वात प्रथम तिणें गायन तेन्ना रेकॉर्ड केलेलें. आनी आतां बँगलोर फिल्म इंडस्ट्रीन तूं सुमार वर्स सितार वाजित आसा ती. बॅकग्राऊंड म्युझिक आनी कितलींय विशयान तूं तांगेलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. आनी सितारान तूं ट्रान्सपोज करून वाजोवचें मस्त कश्ट. आनी श्रुती अक्का तशी एक कलाविद आसा ते आमगेल्यान तूं. सो तांगेलें स्वागत. आनी 2 भजन एकामागशें एक तांणी आतां वाजयताले. तरी तुमी चंद करून आयकूं का? धन्यवाद.
ಧನ್ಯವಾದ. ರಘುವೀರ ರಘೋತ್ತಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಘುವೀರ ರಘೋತ್ತಮ ರಘುರಾಮ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ರಘುವೀರ ರಘೋತ್ತಮ ರಘುರಾಮ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ರಘುವೀರ ರಘೋತ್ತಮ ರಘುರಾಮ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ರಘುವೀರ ರಘೋತ್ತಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ. दशरथ सुत सद्गुण परिपूर्ण दशकंठ हरण जानकी रमण दशरथ सुत सद्गुण परिपूर्ण दशकंठ हरण जानकी रमण दश दिशೆಯೊಳು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ದಶ ದಿಶೆಯೊಳು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. कुशलव जनक योध्यापति राम भूषण राम विभीषण रक्षक कुशलव जनक योध्यापति राम भूषण राम विभीषण रक्षक दशेन्द्रियदि निನ್ನ ನಾಮದ ಝೇಂಕಾರ ದಶೇಂದ್ರಿಯದಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಝೇಂಕಾರ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಪವಮಾನ ನಿನಗೆ ಸೇವಕ ರಾಮಾನಿ ಪವಡಿಪ ಶೇಷ ನಿನ್ನ ನುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮ ಪವಮಾನ ನಿನಗೆ ಸೇವಕ ರಾಮಾನಿ ಪವಡಿಪ ಶೇಷ ನಿನ್ನ ನುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪವಮಾನ ನಿನಗೆ ಸೇವಕ ರಾಮಾನಿ ಪವಡಿಪ ಶೇಷ ನಿನ್ನ ನುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಹರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ದೇವಹರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಹರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲ
अत्यंत अद्भुत अशी कलाकृती विलास मामान केल्ल्यान आसा. हें करता आसतना म्हाका 2-3 विचार आयले. आमगेले संगीता विशयी आमी पुरा कलाकोस्ट आमगेले एक संस्था आसता तूं पुरा आर्ट्साक वट्टू आमी पळोवचें तें म्हाका अशी आमगेले खोड एक बासरी वादक आशिल्ले पंडीत देवेंद्र मोडेश्वर. तांणी म्हणचें आशिल्लें राग मनशा म्हणके आमकां येत्तान ताजे परिचय जाता खंय, आरोहांत न्हय अवरोहांतू. म्हळ्यार निसागम पनिसा म्हळ्यार भिंपलासी जायना तो धानी वेद वयता सानी पमग आसा केल्यारी म्हटल्यार सानी दप मगर आसा आयले भिंपलासी जाता. सो तशी तुमी पेंटींग करतना आरोहांत केलें मात्र अवरोहांत आमकां दिसलें तें पेंटींग. भारी भारी एक विशय कौतुकाचो. आमी हांगा मॉनिटरान सूर आयकून हगूर सूर लावचे आनी ताजे सुराक आयडेंटिफाय करचे पळयता ती. मात्र विलास माम केन्ना सूर करता आनी कैद करता हेंच कळना. धन्यवाद विलास माम. आज मागीर एक सान एक कॉम्पोजिशन तुमगेले मुखांतर आमी पुरा जण वट्टू मेळून सादर करता ती एक 8-10 मिनटां ते आनी ताजे मागीर प्रसादाचें भोजन आसतलें.
उपस्थितांक सुमार धन्यवाद देतो. इतलो वेळ तुम्ही आम्ही जे एक स्वरसमर्पण हे तुम्ही ऐकून घेतले आणि पुरांक जणांक वाजूचे जायनी हांतू कले म्हळ्यार इन्स्ट्रुमेंटाचें लिमिटेशन आसता. हे वातावरण तूं हिटा मिती इन्स्ट्रुमेंट्स जे चेंज जाता ट्युनिंग हांतू जाल्यार आमगेल सर्वाल तर्फेन तुमकां पुनर्पी एक मस्त मस्त धन्यवादू आणि नायक मामाल संपूर्ण कुटुंबांक मस्त धन्यवाद दिवन तांगेल मुखारचे पुरा भवितव्य उज्वल जावं आणि आमगेल वैरी अशी मोग दवरून आमकां वट्टू हाडचे एक प्रयत्न मनोहर मामान केन्नाय करता आणि तुम्ही पुरा जाणांनी तांतू सहकार करता. हे धन्यवादू. हे एक मनापासून प्रार्थना हांव रामचंद्र भट मामाक हे सुपूर्त करता. त्यांनी निवेदन करता हाजे विशय. ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः. स्वर समर्पण मूलक आमगेल इष्टदेवाक वेंकटरमणाक संतोष केल्ले सर्व कलाविदांक निरंतर शुभ जावो म्हूण प्रथम देवार सन्निधीन प्रार्थना. आनी कलाविदाले आन अम्माक प्रथम हांव हे समयेचेरी विशेष जावन प्रार्थना करता. कसले म्हळ्यार सांचेरडुवांक सांदकू नूची तांक कसल आसक्ती आसा खाली विद्याभ्यास मात्र न्ही ताजे ಒಟ್ಟು संगीतांतू हार्मोनियमांतू अथवा आत्ता मी प्रति एक वादन पळयलां हांतू खंयची तांकां आसक्ती आसा तांकां शिक्षण दिवचें चेडूवांक आद्य कर्तव्य आनंबलें. हे दिल्ले निमित्त तांकां सर्वय नमुने विद्याभ्यासांतू स्थान मान गौरव कीर्ती सर्व मेळटा म्हूण सांगून तशी आतां कलाविदांक आमगेल नायक मामा कुटुंबा तर्फेन देवळा तर्फेन आनी सर्व आमगेल समाज बांधवा तर्फेन सर्वांकय एक उतरा भितर धन्यवाद अर्पण करता. सर्वान करता आडन कोण तांकां शुभ जावका म्हणून प्रार्थना करता. आतां कलाविदांक गौरव दिवता जालें आमगेले मनोहर नायक मामान खाली गौरव मात्र न्ही वेंकटरमण प्रसाद समेत तुमगेले दिता अशें. प्रथम हांगा वेदिकेंतू मलगड म्हणून सांगल्यार आमगेले रंगपै मामा रंगपै मामाक प्रथम गौरव अर्पण करता. पै मामाक गौरवपूर्वक शुभ जाव तशी प्रार्थना करून देवाल प्रसाद आनी गौरवार्पण तांणी करता असाची. हरि ओम. सर्वान करताडन मूलक शुभाहारे कोरका म्हूण निमून घेता. तशींच आमगेले सुधीर नायक माम मुंबई दाखोवन हांगा येवन पावन हे कार्यक्रमांत सर्वांगेल ಒಟ್ಟು मेळ्ळू चंद कार्यक्रम तांणी दिलेलो आसा. तांकांय देवाले प्रसाद आनी गौरवार्पण कोरका म्हूण निमून घेता. हरि ओम. सुधीर नायक मामाक शुभ जावो उत्तरोत्तर अनुग्रह जावो. मस्त हार्मोनियम तांणी शिक्षणांत विद्यार्थींक शिक्षण दिवन शुभ जावन तांणी हारेक केला. तांकां प्रितीपूर्वक धन्यवाद. आतां आमगेले अंतरराष्ट्रीय कलाविद विलास नायक माम तांणी हगूर वेदिकेक वयर येवन पावका. आमगेले समाजाचे एक भूषण तांणी तावळी तांणी सांगलें आमी आमचे गेल्यान उलयतान स्वल्प कश्ट जावचे पुरो RSP समाजान तो आमी जन्म घेतले जाल्यार जनल प्रीती मस्त आसा. खाली देशा मात्र न्ही अंतरराष्ट्रीय मट्टार तांणी साधन केल्लें. तांकां गौरवार्पण करता म्हूण सांगून हांव प्रितीपूर्वक निमून घेता अशें. शुभ जावो म्हूण देवाले प्रार्थना. आज मागीर आमगेल श्रुती अक्का तिगेले गौरव करचे हांव विनंती करता. श्रुती कामत मस्त जाणांक वसंत अक्का म्हूण तिगेल गुर्त सांगा. पुरा जाणांन आतांचे पळयन स्वागत करता. आज मागीर अंजली शानबाग तुम्ही ऐकलं आसा इतले चंद प्रस्तुती तांगेले फेलिसिटेशन करचे अनुरोध करतास. तशींची मोठबेदीच विगशिल्लो मागीर मुंबई अल्लाराखा कासाबल विद्यार्थी जावन आसा. तांगेले शिक्षण घेवन मागीर आमगेलेची ह्याच उडपी गांवांत सत्यजित भट
सतविजय भटमाम त्यांनी तालीम घेतला सत मुखारचे मस्त तांकां आमगेल तर्फेन शुभाशय. श्रीदत्त प्रभू पखावज त्यांनी उत्तम तबला वादकय आसा ती बट पखावजा म्हणके एक वाद्य त्यांनी ताजेरी प्रभुत्व मेळोवचे प्रयत्न करता आसा ती तुमगेल शुभाशय दावका. तशींची आमगेल नागराज माम नागराज शेठ एवरग्रीन तांगेले सत्कार करता म्हूण हांव मागून घेता. धन्यवाद मनोरमाम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुमगेल पुरा जाणाल शुभाशय आशीर्वाद तक दावका कीर्तिमान दावच खातीर. अनेक मुगेल रिक्वेस्ट सिंधू कामत काही आस म्हण जाल्यार प्लीज येवका. ती आज मॅन ऑफ द मॅच म्हणटा पळय क्रिकेटान तो तशी एक्चुअली सिंधू कामत तीन केलेलें काम तुमकां सगळें दिसना आशा पुरो म्हाका लास्ट 15 दिवसान तो हांव पळयला. सो ती एक तेरे मरे कलाविदे म्हणटा पळय तशी ह्या प्रोग्रामाक ती येद राय न्ही जाल्यार तिगेलें काम दिसता तुमकां हांगा. तांगेले सुपुत्री सिंधू कामत विशेष दावणू तांगेले घरा चमकले कळता तिगेले एक कलाकृती सुदींती सोमेले सर्व सोमेले देवाले भारी चंद चित्रण कोण घेवन देवाले सोमेले पुरा आशीर्वाद घेतला. तांकां शुभ दावका म्हणून देवा लागीं प्रार्थना करता आसाची. हरि ओम हरि ओम. मनोहर मामान धन्यवाद समर्पण आमगे लागीं सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा. तद्निमित्त रामभटमाम तुमीचे सर्वांकय धन्यवाद समर्पण करता म्हूण प्रथम आयज दिवसाक देवळांत आमी वचून प्रार्थना करून हांगा येवन दीप प्रज्वलन केलें. आमगेले आडळिता मुक्तेश्वर विठ्ठलदास शेणे माम आनी सर्व तांगेले धर्मदर्शी मंडळींक प्रथम हांव धन्यवाद समर्पण करता. तशींची आमगेले देवळाचे वैदिक वृंद तांकां येवन पाविल्ल्या वैदिकांक सर्वांक धन्यवाद अर्पण करता. ताजे नंतर कार्यक्रम जाल्लेंची अत्यंत विशेष जावन आशिल्लें रामचंद्र कृपाळू भजमन आनी एक उडपीचे अत्यंत क्षेत्र जावन आशिल्लें विचार हें केल्लें राघवेंद्र कृष्ण भट हे 2 कृती बिडुगड केल्लें संपन्न केलें तसलें लोकार्पण केलें तसलें तांकांय प्रितीपूर्वक धन्यवाद अर्पण करता. ताजी ओटूची आयज दिवसाक हे कार्यक्रमांत कलाकार जावन येवन पाविले सर्वांकय प्रितीपूर्वक पुनः तांकां धन्यवाद अर्पण करता. तशींचे हांगा हे सर्व कार्यक्रम जावका जाल्यार अती सुंदर जावन आशिल्लें स्टेज ताका समजावन सरोवरांत सर्वई सुत्त एक पुरा कडेन चंदेक पणती दवरला चंदेक अलंकार केला. तांकांय सर्वांकय धन्यवाद अर्पण. मदेचे श्री रामचंद्र कृपाळू भजमन म्हणलें भारी चंदेक रंगवल्ली बरयलां ते सुदेश भट्ट आनी रमेश भट्ट तांकांय विशेष जावन धन्यवाद अर्पण. आनी असल संगीत तुम्ही आयकूंक जाल्यार हांगा दावका आमगेले सगळे अजय माम आनी सगळे तांगेले बळग मोहनदास मामकी योगीश भटकी तांगेले सर्व बळग बैसून भारी चंद कोण तुम्ही आयकूत तशें अनुकूल केलां. हे पुरा जाले नंतर आनी एक कार्यक्रम आसा गांव जेवण. ते गांव जेवणा समयाचेर चंदू कोण वाडटा पळया ते स्वयंसेवक ते तांणी भारी प्रितीन तांणी वाडचें. तांणी वाण अशी खंय संतर्पण जायना फूड भायल मनशान उद्दा घेवन वाडचें येवचें आशिल्लें तशी तांणी भारी चंद कोण पुरा जनके गांव जेवण रुपरी भोजन तांणी वाडता आसाची. ताजी ओटूच हांगा मस्त कार्यक्रमाक पंचपर्वाकी बरो येवन घेवन मेळून ते कुर्टा शाल बांदून तांणी वाडताना अत्यंत खूश जाता. भितर रांदप केलें रांदपेक वाडचेक सहकार दिल्लेंक तुमी आयिल्ले सर्वांकय पुनः पुनः धन्यवाद अर्पण करताची. व्हिडिओ फोटो मुखांतर जनपदांक आजी पावच आसा मुखारी पावच आसा तांकांय पुनः धन्यवाद अर्पण करून घेवन पुनः पुरा जनके सांगचे असल एक महोत्सव आम्ही मिगेले एक 50 वर्ष इतिहासांत प्रथम पळोवचे. प्रथम कसले म्हळ्यार मस्त संगीत कार्यक्रम जाला जाल्यार आयज दिवसाक 3 नमुन्याचे त्रिवेणी संगम म्हणके पंचगंगा म्हणके सर्व तुमले कलाकार येवन घेवन भारी चंद कार्यक्रम हे तीर्थांतू जाल्लेले आसा. गंगा पूज करून धन्य जाले देवाला सेवा करून धन्य जाले.
काडबेट नाईक कुटुंबाक आनिके मुखार सून घेवन उत्तरोत्तर हरिगुरू कृप मेळो शुभ जावो म्हणून सांगताची पुनः धन्यवाद समर्पण ते तुमकां आयलेंक पुनः धन्यवाद दिवन मंगळाचरण करताय. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति 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 कृष्णार्पणमस्तु. हरि ओम.